हिता खातीर कार्य केलें. हाजे नंतर कोण तरी काँग्रेस तीच पद्दतीन वता. तो आपल्या म्हाणाचो एजेंडा घेवन वता, बीजेपी तोच एजेंडा घेवन वता. आमचो बहुजन समाजाचो एजेंडा फॉलो करता म्हणून आज आमची अशी पाळी आयल्या. इश्टानो आमी एकठांय जावपाक जाय. हो मन जो आसा तो आमी दवरपाक जाय. आमच्या लेनो सगळ्याचो एक जमता तो शत्रू कोण आनी आपलो मित्र कोण हाची फरक जावपाक जाय. तेन्नाच आमी बहुजन समाजा खातीर भंडारी समाजा खातीर आमचे जे काळाचे जे समाजाचे लोक आसात. आता पळय कुळो म्हणून सगळे समाजाचे लोक आसात. अशें ती फक्त भंडारी समाजाचे, ते गावडा समाजाचे आसात, खागी समाज शेतरोयतात, शाही समाज सगळे समाजाचे लोक कुळान मुखार आसात. पूण खंय तरी आमचे प्रबोधन ह्या लोकां पर्यंत पावना. आमचे जे संघटन जे आसा आमी संघटीत जावपाक जाय. आमी ब्रिटीश पॉलिसी आमी लोकांक कशें एकठांय करपाचें हे गोश्टीचेर आमी विचार करपाक जाय. आमकां जायत्या पेपरार दिवन वा एसएमएस धाडून वर्सापाचें फेस्टिवलाचेर वचपाक गरज ना. पूण आमकां खंयच तळमळा की हो कोण म्हणटा विशय जो हितून कोर्टान जो येयलो तो भांगराच्या कडेन हाडचो पूण आमकां एक तळमळा. म्हणून आमी सगळ्यांक फोन करून जे कोण भितर जे इन्वॉल्व जाल्ले तांकां पसून आमी सगळ्यांक भितर आपयल्या. सगळ्यांचो विचार करून आज आमी असोय ठराव घेवया. भितर कितें तरी दुरुस्ती करपाचें तुमी सांगूंक शकता की गोंय सरकारान जे कोण मुनकराचो जो हे विधेयक दुरुस्ती विधेयक जे हाडला जे कोर्टान येयल्या ते परते मामलेदारा कडेन तेंच्यांनी परते हे करचें, मामलेदारा कडेन दिवचें आनी स्पेशल मामलेदार ह्याच कामाक लागून हाचो एफर्ट करचो. आनी म्हाका दिसता कोर्ट म्हणटा रस्त्यार रोखडोच लागपाचो. जर सरकाराक बहुजन समाजा बद्दल भंडारी समाजा बद्दल जर तळमळ आहा तर आमचे भितर 7 आमदार आहा, भितर 4 मंत्री आहा. ह्या टायमार तेंच्यांनी कांय केलें ना. जेन्ना विधानसभेत जेन्ना हो जो विधेयक केलो तेन्ना आतां 2017चे लक्ष दवरून ह्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी आनी बहुजन समाजाचे जे कोण मंत्री किंवा आमदार आसात तेंच्यांनी विचार करून कोर्ट ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हांव एक असो ठराव मांडटा की ह्या गोंय सरकारान वेगवेगळे अधिवेशन घेवन त्याचे अधिवेशन कितें तरी घेवपाचें म्हणटात ते त्या अधिवेशनात हो एक दुरुस्ती विधेयक मांडचें. ना जाल्यार जर समज तेंच्यांनी विधेयक जर मांडचें ना किंवा घेतलें ना जाल्यार फुडें ह्या भंडारी समाजाक 2017च्या विधानसभेक आमकां कितें तो विचार करचो पडटलो असो हांव ठराव मांडटा. रुलींग पार्टीचे आसूं नाजाल्यार ओपोजिशनाचे आसूं नाजाल्यार कसलेय सगळे आसूं ते समाज म्हणून सगळे एकठांय करतात. आयज आमी मुद्दो मारतात आनी लोक 5 लाख लोक आसा म्हणटात पूण आमकां जाय तितलो प्रतिसाद मेळना. आमी ओबीसी खातीर लढाय मारली, ओबीसी घेतली. कितको होच लोक आयज त्या ओबीसीचो फायदो घेतात. पूण फाटीं समाजा कडेन पळयना, समाजाक उडो मारता तेन्ना आमकां जाय तितलो प्रतिसाद मेळना. पूण म्हणटा म्हणून आमी सगळ्यांनी तितकोच कमी केली. सगळ्या तालुक्यांनी कमी केली, 12 तालुक्यांनी कमी केली. आनी तुका सांगपाचें म्हणल्यार हांव भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष आसतना सुद्दां हांवें रक्षामंत्र्याच्या पदार, मुख्यमंत्र्याच्या पदार जवळ जवळ आमच्या ऑफिस बेरांनी तालुकाचे मंडळ अध्यक्षाच्या पदार 400 लोक आसताले. ते आयज रावन ही एक आमचे सनसेट आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी आमचे जे मामलेदाराचे केसी आसा त्यो कोर्टान घेतल्या पयलीं आमचे एंट्री आसा आनी ते समाजान लीड घेतली. बाकीच्याय समाजान आमी सगळ्या बरोबर मारलो, जाय तसो प्रतिसाद मेळ्ळो. आमी एकूण सगळे 27 जातीचो आमी आमचो भासार म्हणून केलो आनी महामेळावा आमी पुणें घेतलो, भयणीचो उल्लेख केलो आनी आमी सगळ्या समाजाच्या लोकांक उलो मारलो. आनी हांव समजलो तो महामेळावा इतको सक्सेस जातो काय सगळ्याच्या लोकांक हे जालो. पूण जाय त्या प्रतिसाद केन्नाय आमकां मेळना. पण तुका हांव सांगूं सोदता